सरकाराचे मंत्री फकत पयशे करपाक पेटल्यात. फायली क्लियर करपाकूय पयशे घेतात. आपणे एका साध्या कामा खातीर 15 ते 20 लाख दिल्ले असो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लो. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक ह्या प्रकरणाची चवकशी करची पडिल्ली. मात मडकयकाराची भलायकी स्थिर ना. गैरसमजुतींतल्यान तांणी चुकीची वक्तव्यां केल्यात असो रिपोर्ट एसीबीन कोर्टाक सादर केल्लो. हे प्रकरण मिटोवपाचो सत्ताधारी गटाचो यत्न आसतनाच काशीनाथ शेटये आनी हेरांनी उत्तर गोंय सत्र न्यायालयांत धांव मारून गुन्यांव नोंद करपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण हे प्रकरणांत गुन्यांव दाखल करपाचो आदेश न्यायालयान एसीबीक दिल्ल्याचे काशीनाथ शेटये सांगता. case he said that he has given a bribe of 15 to 20 lakhs. आता तेणे जेन्ना म्हणलां that is to be even a oral thing has to be considered as a FIR and registered and चौकशी तुवें ते सेटिंगां करून तुका चौकशी करपाक मेळना. सो तातूंत ऑर्डर पास जाल्या की ताजेर FIR कर. ताणें जर खरें सांगलां जाल्यार तांकां घेवन यो. फट सांगलां जाल्यार ताजेर फॉल्स FIR जावंक जाय. सो क्लोज करतना समज ताणें ती क्लोज केली जाल्यार हेजेर 199 आनी हेतून आतां हें जावंक जाय FIR आनी तेजेर सगळी चौकशी जावंक जाय. कोणें कोणें तेजे कडल्यान खंयच्या मनशान पयशे घेतले आमी एक CD प्रोवायड केले तेतून आहा जाल्यार ताणें पळोवपाचें तें. बट तेजे एक्शन जातली अशें दिसता तुमकां? आतां कोर्टाची CBI कोर्ट एज म्हणजे स्पेशल जज ऑफ एंटी करप्शन एज पास्ट एन ऑर्डर कोर्टांतल्यान आयला. सो दे हॅव टू गिव अ करेक्ट न्हय जातलें काय ना आमी फॉलो करना. खंयचोय आतां रस्त्यार मर्डर जालो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार.